India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. कारवार जिल्ह्यातल्या कारवार, कुमटा आणि होन्नावर या 3 तालुक्यात कोकणी विषय घेऊन शिकपाची सोय कर्नाटक सरकारने केली असा. तसेच कारवार तालुक्यातले एकमेव असे हे म्हणजे कारवार एज्युकेशन सोसायटीचे जे हिंदू हायस्कूल असा थंय 6वी ते 10वी पर्यंत एक विषय म्हणजे कोकणी घेऊन तो विद्यार्थी शिकता. एकूण 6वी ते 10वी पर्यंत 40 विद्यार्थी इथं शिकते असतात. तसेच जे कन्नड भाषिक विद्यार्थी असा म्हणजे मातृभाषा कन्नड असा असे विद्यार्थी कोकणी हे सब्जेक्ट घेऊन शिकता. हे खूप महत्त्वाची गोष्ट असा. दुसऱ्या हसोचे काम करते होतात आणि दुसऱ्या कुशाल दवरचे म्हणणार संतोषम दवरचे तेनालीरामा काम करते राहतात. आता 2012 थर्ड मी कोंकणी बी इंट्रोड्यूस केला आणि ताका कोंकणी साहित्य परिषद मंगळूर तेमी बी आमकां मदत करता आसा. सो आमच्या स्कुलात जे कोंकणी मदर टंग आसा तेमी बी कोंकणी करतात. इवन काही चेडवाक कन्नडा मदर टंग उरला सुद्धा ते कोंकणी ते घेऊन शिकते असतात. ती चेडवां बरी मार्क्स घेऊन पास जातात तांकां आमी स्कॉलरशीप बी स्टार्ट केला. स्टुडंटाचो रिस्पॉन्स ह्या विशयात बरो आसा, पण थोडे पॅरंट्साक कितले फावटी सांगला रे तांकां ते समा कळना. हां, आमगेले हर एक वर्साक आतां 10 वर्साच्यान आमगेले स्कुलाचे कोंकणी विशयात 100% 100% रिजल्ट लागले आसा. कारवारच्या हिंदू हायस्कुलात भुरगीं कोंकणी विशय हो शिकतात, घेवन शिकतात. सरकारा कडल्यान आमी कांयच मानधन किंवा पयशे किंवा पगार अशें कांय मागना. पूण वर्ल्ड कोंकणी सेंटर विश्व कोंकणी केंद्र आसा थंयच्यान तांकां जे मानधन मेळटा त्या मानधनाचेर ती सुद्दां शिक्षक कितें करता की त्या मानधनाचेर कोंकणी मन लावन शिकयता. तेन्ना म्हाका तरी खूब उमेद जाली की आमी कोंकणी ना म्हणटात आनी कोंकणी भुरग्यांक घेतले 99% केले. सगळ्याच्यान हांवें ठरयलें की ह्या हिंदू हायस्कुलांत जो भुरगो किंवा जे भुरगे चडांत चड मार्क घेवन कोंकणी पास जातले ताका हांव वर्साक 5,000 स्कॉलरशीप दितलें. स्टुडंटा खातीर कारवार सावन प्रमोद फोंडे.